देव बरी सांज देऊ तुमकां सोमेस्तांक येदोळूच 5:30 वरां उतरल्यांत लोक येवनूच आसा देखून आमी इल्लेशें राखलें. आतां आमी आयच्या संजेचें कार्य सुरवात करता. आज पयलें प्रार्थना नृत्य आसतलें, ताचे उपरांत ह्या फिरगज्यांनी तांचें प्रदर्शन करचें. पयलें वालेन्सिया फिरगजेतावन कीर्तनां, ताचे उपरांत अशोकनगर नाटकुळो साम पावल विशयी, ताचे उपरांत बेंदूर फिरगजेतावन कीर्तनां, उपरांत नाटकुळो विजय फिरगजेतावन दावीद आनी गोलियात म्हणल्या विशयाचेर, ताचे उपरांत कीर्तनां कुळूर फिरगज, उपरांत नाटकुळो उर्वा फिरगजेतावन काना शहरांतलें लग्न, ते उपरांत कीर्तनां तण्णीर बाबी फिरगजेतावन. इतलें आयचें कार्यक्रम हांगासर आसतलें. तुमच्या पैकी कोणीपुणी तान एक पियोवचे आनी स्नॅक्स खावंक फाटल्यान थंय वेवस्था केल्या. तुमी घेवन आसल्यार तुमी वचून ती घेवयेत. हांगासर पियोवचें उदक आसा. ह्या जाग्यार उजव्याक आनी दव्याक पियोवच्या उदकाची सवलताय आमी केल्या. तुमी तान लागतना मोदें उठोवन वचून उदक पियेवेत. आनी तुमकां टॉयलेटाक आनी वचोंक आसा जाल्यार हांगासर दाव्याक इल्लीं मेटां वयर सोडून वयर थंयसर टॉयलेटांची वेवस्था केल्या. तुमी थंयसर वचयेत. आनी उपरांत तुमकां खंयचेय विशयी ह्या विचारूंक ह्या समस्या आसल्यार थंय वॉलंटियर्स आसात, तांचे कडेन तुमी सांगेत. हांगासर जमलेल्या आमच्या निवृत्त गवळे बापांक भोवमानादीक एलोशियस अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा आनी तशेंच हांगासर जमले सर्व याजक, धार्मीक भाव भयणी आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरी सांज आमी मागता. आज चलचें सगळें कार्य हाचें निर्वहण करूंक आमकां हांगासर तयार आसा आमच्या बेतनी मेळाची भयण, बेंदूर कोवेंताची वडील सिस्टर शुभा मोरस. तिका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हें कार्य निर्वहण करूंक हांव आपोवणें दितां. वेलकम टू सिस्टर शुभा. ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಶುಭಾರವರಿಂದ. बोरवश्याची यात्रिका सुवार्थेची हातेरां म्हणल्यार देयाकाल एपिस्कोपल वारेड्याची सर्व फिरगजगारां पवित्र पुस्तक आधारीत आत्मीक सांस्कृतीक कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरी सांज दिव म्हूण मागता. कालच्या दिसा हांगासर आमी जमलेल्या आनी साबार जाणां हाका एक रुजवात जावंक पावल्यान भोव अर्थभरीत रितीन विविध फिरगजांनी म्हणजे एपिस्कोपल वारेड्याच्या फिरगजांनी हातूंत भाग घेतलो आनी आमी सोमेस्तां संतोश पावल्या. आनी त्या खातीर आमी तांकां उल्हासिता आनी अभिनंदन पाठयता. आजय ती आमचे मदें हांगासर हजर आसात आनी ती हांगासर प्रस्तूत करता आसतना तांकां पळोवंक आनी तांचे संगत संतोष भोगूंक आमी सोमेस्तां हांगासर आसा. देखून आयलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तांकां शाब्बास. कालच्या दिसा कोणें हांगासर कार्यक्रम दिला तांकां शाब्बास म्हणटा. आनी आयच्या दिसा कोण हे कार्यक्रम सादर करूंक येता तांकां आमी बरें मागता. देवाक भेटच्यो वाटो विविध, जावं तें नृत्य, जावं तें गीत, जावं तें मौन प्रार्थन, ह्या वरवीं देवाचें दर्शन आमी घेता. काळजां मनांतलीं बोगणां घेवन संतोशान नाचपाद्वारे देवाची हाजरी आमचे मदें मानून घेवच्याक हांगासर आसात होली रोजरी प्री नॉविसस ऑर्सलायन. तांकां हांव मोगान स्वागत करता आनी हें नृत्य करच्याक तांकां मुखार आपयता.
जब भाई बहन मिलते हैं तो हम एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करते हैं और हमारा आनंद व्यक्त नहीं हो सकता है। हम परमेश्वर के वचनों पर संगति करते हैं, अपनी गवाहियाँ साझा करते हैं। सत्य को समझने से हमारी आत्माओं को बड़ा आनंद मिलता है। ना कोई अनुष्ठान है, ना कोई भी नियम, सब कुछ स्वतंत्र और मुक्त है। हम परमेश्वर के वचनों का आनंद लेते, उसके सामने जीते हैं, आनंद से गाते और हंसते हैं, यह अनंत आनंद है। भाई बहन परमेश्वर के कार्य का अनुभव करते हैं, हम उसके न्याय और ताड़ना को स्वीकारते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। हम अपना छल कपट त्याग देते हैं और ईमानदार बन जाते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं बिना विरोधों के। हम सत्य के प्रति समर्पण करते हैं और भाइयों बहनों उठो जागो, अपने कर्तव्य पूरी करने को हम। सिस्टर ट्रीजा आणि सिस्टर पृथ्वी आणि गौरव असो स्वागत. तामकांत ताळयो भेटया. आणि आता आम्ही आईचे येदोडूस हांवें सांगलेल्या प्रमाणे आत्मीक कार्य तेले हांव वेळ बी बाडी नासतना हांगासर येदोडूसू तयार आसात वालेन्सिया फिरगस घरां हांचे हांव आतां किर्तनां सादर जातली. आमी भक्तीपणी आनी संतोषान ही आयकोवची आनी तांचे संगाता मेळचे. आनी मुखार अशोकनगराच्या फिरगस घरांनी साम पावल म्हणलो नाटकुळो सादर करच्याक वयर सर्गाक जी येता आनी ताचें नांव ताका भुमीर हाजर करता. ताचें नांव एक जादू वा माटमंत्र न्ही, बगार ताचेर येल्लांक आदार दिवचें नांव. जेजू क्रिस्त आम स्वराय म्हणलें आपल्या पवित्र
28वें किर्तन. ह्या रुदान गितांत किर्तनगार देवाळा कुशीन गुंता, कित्याक तें आपायाच्या संवसारांत भद्रतेचें केंद्र जावन आसा. तो जाणा की कोटे मनीस तांच्या खोट्या करण्या वरवीं ते नासाच्या वाटेन आसात. तांच्या नासा खातीर तो मागता आसतना तो नितीवंताची पार्त घेता आनी तांची राखवण करता. आमी आमचे भितर कसलें खोटेपण आनी कापाटपण प्रवेश जायना जावं दी म्हणून ह्या वेळा मागया. ह्या किर्तना वेळार देवादीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्या पासत मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्यांक ससनाचो विशय लाभय. तांकां तुजें राज बगूंक फावो कर म्हूण मागता हांव.
ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आदार मेळ्ळो, म्हजी काळीज उल्हासा. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दिता. तुका सर्वेस्परा सर्वेस्पर आपले परजेचें बळ आपल्या अभिशिक्तांक तो सुरक्षीत आसरो. तुजे परजेक तारण दी. तुझ्या दासाची आशीर्वाद कर. तांचो जोडीचा सदांकाळ तांकां सांबाळ. तुका सर्वेस्परा मोगाचनो येन 3 दिसांचे आमचे भक्तीक सांस्कृतिक कार्यक्रम हांगासर किर्तनां गायल्या उपरांत नाडकुळे सादर जातात हांगासर. आनी हे नाडकुळे स्पर्ध जाल्ले वरवीं आमचे मदें वरयणार आसात. काल आसले, आजय आसात आनी फाल्यां आमकां ते कुमोग करतले. ह्या संदर्भार आमच्या सगळ्यांच्या नांवी हांव वरयणाऱ्यांक मुखली बसका स्वीकार करूंक विनंती करता. मानादीक बाप फ्रांसीस रॉड्रिगस, अद्यापाडी आंतोनी कट्टे फ्रिगेचे विगार, तशेंच मानेस्त ऑल्विन नोरोन्ना बचपे फ्रिगेचे, तशेंच मानेस्तीन सपना क्रास्ता वा मंजूर आमच्या सगळ्यांच्या नांवी गोळी बापांच्या नांवी आमी मोगान तांकां स्वागत करता. देव बरें करूं. वालेन्सिया फिरगजेच्या कॉयर पंगडाक तांकां पाठिंबो दिल्ल्या बाप रॉकडेसा, सहाय्यक विगार, गवळीक परिशद आनी कोणें सर्व तांकां कुमो केला तांकां सर्वांक आमचे दिनवास आनी अभिनंदन. आनी हांगासर आतां अशोकनगर फिरगज घरांतावन सादर जाता नाटकुळो साम पावल. उपरांत बेंदूर फिरगजगारांनी किर्तनां गावंक तयार रावचें. सान डॉमिनिक फ्रिगस अशोकनगर सादर करता बायबल नाटकुळो साम पावल. सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हातान उबो आसलेलो म्हाका दिसता. देव निंदा, देवाक अपमान हे आमच्यान आयकोंक जायना. अपमान अपमान हाका मरण फोव असली सूख शिकोवन त्या जेजूनी दिल्ली. जशें ताका मरण फोव जालें तशें हाकाय नियम शास्त्रकाल ताका फातरावून जिवेशी मारी जाय. ताणे मरूंक फावो, मारात ताका. सोमिया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. हे पातक तांचेर मांडी नाका. यावे
धाकलोसो देव नियमशास्त्र ताची आज्ञा ताचे शिवाय ना देव ना शिकोण जेजू हे नाव आयकोंकूच नजो कोणी उलयत तर ताची परिघत हिस्स मरण नियमशास्त्रा विरोध वेतेल्यांचे रगत या तलवारीच्या धारीर वालतले या गडयेत हांव हिंस म्हजें झूज आणि हे झूज हांव झुजतलो या वेळ म्हज्या देवा खातीर हांव झुजतलो दामास्कांत जायते जुदेव या फोडकिल्या शिकवणेचो पाटलावदार जाल्यात म्हजें पयलें झूज तांचे विरोधूच कित्याक तूं म्हाका दग दिताय तूं कोण सुम्या हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय उठ शहराक वच अनान्याक भेट तुवें कितें करी जाय तें तो तुका सांगतलो म्हाका दिसना म्हजी दिश्ट सगळें काळो कुस्सू म्हाका आदार दिया मोगासो येवकार म्हज्या बावा पाऊल हांव तुका पवित्र स्नान दितां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी या म्हज्या दोळ्यांक नवो उजवाड हांव पळोवंक सोदतां म्हजें नांव साऊल तुवें म्हाका पाऊल म्हूण उलो केलोय जेजूची येवजण आणि मुखार तूं पाऊल जेजू क्रिस्ताचो पाऊल म्हळ्यार ल्हान कालतो जसो जेजू कालतो जालो तशें तुवें ल्हान जावन कालतो जावन तुज्या ल्हानविकायेन क्रिस्ताक परगट करूंक तुका विसला समजालें पावला तुज्या विशयान जायतें आयकलें आमकां जिवेशी मारूंक आयलाय म्हूण आमी भियेल्या दुनिया हे तुझे नियमशास्त्र ही तुझी तलवार हांची गरज ना जेजू क्रिस्त नियमशास्त्र ताचो कुरीस तलवार
म्हणजे सालवा जावपाची वाट. तर पावल जेजू कोण म्हण आमकां शिकयताय गी. जेजू देवाचो पूत, तोच क्रिस्त. सैमान तो देव तरी जालो आमा मनशां बरी. मुना पळया, सैमान तो देव तरी जालो आमा मनशां बरी. हा, हे आम्ही सांगता गावया. बनतो देव तरी चालो आमा मनशा बरी. बनतो देव तरी चालो आमा मनशा बरी. गुलामाचे रूप घेऊ स्त्रियेता नायो जमो. गुलामाचे रूप घेऊ स्त्रियेता पुरुषाच्या त्या आगमना जालो घालतो विदय मोरणा. पुरुषाच्या त्या आगमना जालो घालतो विदय मोरणा. ताच्या नावात भगवजय देवी जेजू ख्रिस्त एकलो सोमी. ताच्या नावात भगवजय देवी जेजू ख्रिस्त एकलो सोमी. सई बनतो देव तरी जालो आमा मनशा बरी. सई बनतो देव तरी जालो आमा मनशा बरी. सई बनतो देव तरी जालो आमा मनशा बरी. हांव जेरुसलेमाक वचून पेद्रूक आनी हेर आपोस्तलांक भेटता. देवा आमच्या बापाची आनी सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. ऐकले की दमस्कांत ताणें बाप्तिस्म घेतलो. जेजू क्रिस्ताक परगडताकय विराम दिसता. हे जावन तो बदलला की तो आमकां धरून जिवेशी मरू नाटक खेळता. पळय, ताचे सांगता बार्नाबास. पेद्रो आनी भावानो, तुमकां मेळोंक म्हूण हांव आयलो. पेद्रो वचून दी. कित्याक भियेता? हो पावल सावल न्ही. पाऊल जेजून तुजे थंय केल्ल्या आसर्या विशांत आमी आयकले. तरी इल्लीशी भिरांत आमच्या काळजांत आसली. बार्नाबासान ती पयस केली. म्हज्या गुरून गमालियेलान सांगलें सत. ही सुवार्ता, ही वाट मनशांची जाल्यार ती भोंगोन वेतली, पूण देवाची जाल्यार ती नाश करूंक तुमचे निमती जायना. देवा विरोध झुजले बरी जायत. हांव मनशां बरी चिंतून देवा विरोध झुजोंक भायसरलो, पूण देवाची येवजण दुसरीच. जेजू क्रिस्तान तुका विंचला. आज जावन तूंय आमचे बरीच आपोस्तल. वच, जुदेवांक आनी हेर जातीच्यांक जेजू क्रिस्ताक आनी ताची शुभवार्ता परगट कर. देवा आमच्या बापाची आनी सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. पाऊल 3 मिसांव पैणा मुखांत्र गांव शहरां भोंवून शुभ वार्ता परगट करता. अंतियोक, इकोनिया, कोरिंत, सिप्र,
त्रोआस, फिलिप्पी, एफेस, थेसलोनिका, अथेन्स, आसिया अशा जायत्या गांवांनी लोकांक क्रिस्ताची वळख दिता आणि पवित्र सभा बांधून हाडता. जेजू क्रिस्तातय भावा बहिणीनो, आम्ही पवित्र स्थानांत जेजू क्रिस्तातय एकवटल्या. आम्ही क्रिस्तातय एक विविध देशांतले, गावांतले, भासांचे, संस्कृतीचे, जुदेव, ग्रेक आणि हेर जातीचे जाल्यारी देवान आपणाचे सजावून विसलेले. देखून आम्ही एक जावन आसा. या आमच्या कुडींत जायते सांदे आसात. हात, पाय, दोळे, कान सर सांगता एक कूड. तशेंच आमी जेजूतय तो मस्तक आणि आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हणजे ताची पवित्र सभा. आमचे मदें धर्मदूत आसात, प्रवादी शिकोणदार आसात, असर्यां करचे, पिडा गुण करचे, पेल्याची सेवा करचे आसात. आमकां लाभुल्ली ही पवित्र आत्म्याची देणी सगळ्या पवित्र सभेच्या बरेपणा पासत दिल्या. देखून आमचे मदें ना व्हडू ना ल्हान, ना ग्रेस्त ना दुबळो, ना जुदेव, ग्रेक, हेर जातीचे आमी सर्वांक क्रिस्तातय एक जावन आसा. समजलें गे? सभेंत जायत्या संतींनी परिस्थिती बिघडली आणि पोंगडवाद भेदभाव सोडून आयले. तांचे अनैतिक जिविताचो खोटो प्रभाव भावार्थ्यांच्या जिविताचेर आणि एवकरिस्ताच्या आचरणांचेर दिसून येता. देखून पाऊल बंदकणेतावन पत्रा मुखांत कोरिंथघरांक सत्राय आणि शिटकावणी दिता. कोरिंथघरांनो, तुम्ही सांगता मेळून उंडो मोडचो ते सोम्याचें जेवण न्हय. कित्याक तुम्ही फावो नासतना हो उंडो खातात आणि कलसींतले पियेतात. ह्या वरवीं सोम्याचे कुडी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जातात. देखून सत्राय तुमच्या जिविताची साल बदलिया. सोम्या जेजूच्या मना प्रमाणे तें जावं. कित्याक जेजू पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आणि म्हळें,
ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. वायना काल्स घेतली आणि पिवंक दिली म्हणून ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो म्हज्या उगडासाक करात. सोम्या जेजू तुझे थंय हांव उल्लासतां तुलसो म्हजें दादोसपण तुझे पासोतूक कश्ट दगदवणी सोसूंक हांव सदांच तयार. जेजू तुझ्या कश्टांत कितें उणें आसा तें म्हज्या कश्टां दगदवणेंत भरती करूंक म्हाका फावो केलें. तुझे पासोत हांव बंदेंत पडलो, लेखनातले मार केले, म्हाका फातरायले, रोतांनी मारले, जेरबान मारले, तारू फुटोन दर्याच्या उदकांत रात कसील. हे सर हांवें कुशेन सोंसलां. पूण म्हजे कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडात म्हणून सैतानाचो हो दूत म्हाका तापडायत आसा. म्हाका निवार सोम्या, म्हाका निवार. हो सैतानाचो दूत म्हजे तावन पयस सोडून दी. म्हाका निवार. म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कत कायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. म्हजी कृपा तुका पुरो. हो मनीस ताचे शिकवणेन सुदेव भोवणांक बलयता, रोमी अधिकारा विरोध शिकयता. हाका अशंत सोडल्यार आमी आनी आमचो सुदेव धर्मच ना जातलो. हाचे मरण आमचे साल्वासांव. ताका मरण फावो, ताका मरण फावो, ताका मरण फावो. हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. देखून म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. क्रिस्ता संगता आसूंक हांव आशेतां. हांवें वेचो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बऱ्यान झुजलां. म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. सोमी जेजू म्हाका तो मुकुट दितलो. सोमी जेजू म्हाका तो मुकुट दितलो. आमच्या
देवाची कुर्बानी शांती तुमका लाभो. साम पाऊल म्हणलो नाटकुळो सादर केल्ल्या अशोकनगराच्या कलाकारांक आम्ही सर्व परत एक फावटी ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठोवयांगी. देव बरें करूं. तांकां सहकार आणि मार्गदर्शन दिल्ल्या विगार बाप डेनियल वेगस, सहाय्यक विगार तशेंच गवळीक परिशद आणि पात्र घेतलेल्या सर्वांक आमचे अभिनंदन आणि देव बरें करूं. साम पावलू तुझे परी आमकां सुवार्थेची उर्बेस्त हातेरां जावं कुमोग कर म्हण आमचें जावं दी मागणें. आनी आतां किर्तना मुखांत्र देवाची स्तुती गायतली बिंदुरगरां. आनी मुखार विजय फिरगजेतावन दावीद आनी गोलियत नाटकुळो सादर करूंक तांकां तयार रावंक विनंती करता. तिसावें कीर्तन हे एक ओगलापाचे मागणे. या अर्घ कीर्तनान कीर्तनगार आपणाक मारे कारपिडेतावन राखलेल्या खातीर सर्वेस्परा देवाक अर्घां दिता. भलायकी आसतना मनीस आपणाचेर सहून जियेता. पिडा ताका देवाचेर बुरवोसूंक आदार जाता. पिडेतावन भलायकी मेळिल्लो मनीस आध्यात्मीक तरांनी वाडटा आनी देवाचो आदार आनी बक्षणे जोडटा. ह्या किर्तना वेळार घरांनी आनी आस्पत्रेंतच आसच्या पिडेस्त बाबा भयणी पासत मागया. दयाळू बाबा, विविध पिडेक लागून आस्पत्रेंत आसच्या पिडेस्तांक तूं भरवोशाचें केर जा. ताची पिडा सोसून व्हरोंक तांकां धैर्य आनी गटाय दी म्हूण आमी मागता. मुझे
एकोणचाळीसावें कीर्तन हें कीर्तन दाविदाचें पातक आनी ताच्या परिणामाचो उगडास करता. कीर्तनावळीच्या 4 कीर्तनां पैकी हें दुसरें कीर्तन. हंतो कीर्तनकार आपल्या वैयक्तीक पातकाची उसारणी करता. ह्या कीर्तनांत आमच्या जिणयेचें मटवेपण आनी ह्या जिणयेंत लाभच्या वस्तूंचें अथीरपण आमी नियाळटा. आमकां केदींच संडी नसलेल्या आनी सोडी नसलेल्या सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरून जिवंक कीर्तनकार उलो दिता. किलगड्यां पासत मागया. ककुळदार बापा, देशाक प्रतिनिधीत करून देशाची कीर्त गाजोवंक वावुरच्या किलगड्यांक तूं सांबाळ. तांकां तांच्या प्रयत्नाचो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता.
भोव अर्थाभरीत तशें भक्तीन किर्तनां गायलेल्या बेंदूर पिरगसगारांक दिनवास. पिरगस विगार, बाप वॉल्टर डिसोजा, बाप लॉरेन्स, बाप विवेक, बाप डेन्झिल, बाप आरुण आणि तशेंच पिरगस गवळीक परिशद, कॉयर मेस्त्री आणि गायलेल्या सर्वांक आमचे दिनवास. ह्या सर्व किर्तनांक म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे ताळे बसयल्ले आमचे मोदें आसात आणि तेच जावन आसात सांजुजे सेमिनरीचे रेक्टर बाप रोनाल्ड सेरावो. तांकांय आमी एक फावटी ताळयांच्या आवाजान उल्हासिया आणि मुखारी तांचो ताळो गणगणीत माधुर स्वादीक जावन आसूं दी. तुम्ही सर्वां पळोवंक आत्रेकसो नाटकुळो सादर करूंक आमचे मोदें आसात विजय फिरगसगारा आणि तो जावन आसा दावीद आनी गोलियत. ह्या उपरांत किर्तनां गावंक हांव मुखार आपयतां कुळूर पिरगसगारांनी तयार रावचें. दाविदाचे हाती दिला इस्रायली सोफुडार. दाविदाचे हाती दिला इस्रायली सोफुडार. सावलाक हजार दाविदाक 10,000. सावलाक हजार दाविदाक 10,000. साताक आपला सहाय झाला देव सर्वेश्वर. साताक आपला सहाय झाला देव सर्वेश्वर. सावलाक हजार दाविदाक 10,000. सावलाक हजार दाविदाक 10,000. दाविदाक 10,000. दाविदाक 10,000. या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां स्वागत. एक्चुअली दावीद भारी बिझी आसलो. तुम्ही फोर्स केले म्हणून मात्र हे प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही दवरला. आमकां चड वेळ ना देखून तुम्ही तुर्तान तुमची सवालां विचारची. कोणाक सवालां आसात तांणी आत उबारचो. पूण आत वयर केल्ल्या पैकी हांवें सुचयलेली मात्र सवाल विचारचे. गरजेची सवालां मात्र विचारची. विदाउट डिले सुरुवात करूया. सक्तांक अवकाश दिता. सक्तांक अवकाश. बसा बसा. सक्तांक अवकाश दिता. आसा दिता. बसा बसा. आता पहिले ॲडी. येस ॲडी फ्रॉम आजतन टीव्ही. पातयेवंक कष्ट मारतात. गोलियात इज नो मोर. दावीद तुका गोलियाताक लगाड काढताना चड कष्ट जाल्ली गजाल खंयची? सत्ताने शिदा सांगचें तर कापलेली ताची तकली उखलचे भोव कश्टांचे जाले. रावा रावा रावा. आता आता झिटा फ्रॉम कोडाला न्यूज. दावीद तुवें वोट जय सोडलाय. फिलिस्टिया घरान सलवोंचे काही ल्हान काम नाही. इनक्रेडिबल. एक महान जैत. तुझ्या जैता विशीं तू कितें म्हणटाय? व्हेरी सिंपल. हो
देवाचो हात आणि हे देवाचें काम. No, प्रीती फ्रॉम सत्संग्रे. दावीद कंग्रॅच्युलेशन्स. हे घडये तुझी बघणा किते? सिंपल. सोमी म्हजो गोळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या दुस्माना हुजीर गर्द जेवण तुवें म्हाका तयार केलाय. म्हजें कोप भरून वत्ता. मेल्बा फ्रॉम सैबा बोगस. गोलियत वॉज अ बिग नेम. आता दावीद इज अनबीटेबल. तू किते म्हणताय? नेवर मॅडम, ते तशें न्ही. इस्रायल असो देव इज अ बिग नेम. इस्रायल असो देव वॉज, इज अँड विल बी अ बिग नेम. नम्मा न्यूज. यम्मा फ्रॉम नम्मा न्यूज. तुझी जीक पळेव न्हू, सावल रागार जाला म्हूण खबर आसा. व्हॉट्स युअर टेक ऑन दिस? हांव सावलाचो सेवक. ही जीक ताचीच. हांवें गोलियाता लागीं झुजोवंक परवानगी दिल्ली ताणेंच. ही जीक पळोवन ताका संतोश जाला. फिलिस्टियगरांक हांवें सलवयलां देखून ताका समाधान आसा तें हांव जाणा. अशोक. नो. अशोक फ्रॉम डेक्कन न्यूज. तुझे सकट भोवंकी सोडून तुका राय जावन मागला म्हणून सांबेलीन पब्लीक स्टेटमेंट दिला. या विशीं तूं कितें म्हणटाय? सामुएल घरा येताना हांव घरा नासुल्लोच. हांव म्हज्या बापय आनी भावांच्या बकऱ्यांक सोडून भोव पयस आसुल्लो. अजून हांव एक ल्हान भुरगो. हांव ल्हान म्हणच्या की ही इज ग्रेट. इस्रायलाचो देव तो भोव व्हरतो म्हणचे चड सोंपें. सॉरी. शालिनी. स्त्रियांनी तुका 10,000 दिले आणि सावलाक केवळ 1,000 दिले म्हणून साऊल राय खुबाळला म्हणतात. तू रायपण वडूंक प्रयत्न करताय म्हूण तो रागार जाला म्हणतात. हे सतगी? साऊल राय हे विशीं कितें चिंता ते म्हाका येदोळ संपूर्ण तरान कळीत ना. म्हाका भोगता तो संतुश्ट आसा. तो देवाचो मागलोलो देखून ताचे विशीं हांव सडीत कांयच सांगूंक वचना. तुकस मॅडम. अविता फ्रॉम गरम कोब्रो. सावल रायाच्यो धुवो मेरब मिकल तांचे लागीं तुजें डेटिंग सोलोन आसा म्हूण खबर आसा. तू कितें म्हणटाय? तशेंच सावलाक 1,000, दाविदाक 10,000 म्हूण गितां गावंक आनी डॅन्साक कोरियोग्राफी केल्ली ताणींच म्हूण खबर आसा. ह्या विशीं आमकां सरकी जबाब तुजे सुतावन जाय. कुछ भी तुम्ही मीडियाचे. माय गॉड. ओके. रायाचे दोगी दुवो भोव सोबीत आनी गुणेस्त. असली जीक देशाक मेळटाना देशाच्या सल्यांनी नाचचे आनी संभ्रम करचो तें सहज. गोलियाताक लगाड काडूंक वेच्या वक्ता रायानच कोण गोलियाता लागीं झगडें करून ताका हारवायता ताका म्हजे दुवे लागीं लग्न करता म्हूण बसयल्लें. पूण मिराबान म्हजे लागीं गुटान येवन हे गोवळ्या चेड्या म्हजे विशीं वा हांव मेळटा म्हूण चिंतून तूं झुजाक वचनाका. तुजी जतन घे. यू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ म्हूण शीदा सांगलें आसा. हांवें इतलें सांगीत की दे आर कन्सर्न्ड अबाउट मी. एरन फ्रॉम प्रोग्रेस न्यूज. पूण मिकल तुज्या मोगार पडला म्हणून रायाच्या आस्थानात तावनूच रिलायबल सोर्सांत तावन आमकां खबर आसा. तूं कितें म्हणटाय? वय सायबा, तो मोगार पडला ते मोगार पडला म्हूण अभिनेत्री आनी फामाद मनशां फाटल्यान वचून रूमार उपजोवचें काम तुमचें जर्नलिस्टांचें. हे विशीं हांव कांय सांगूंक वचना. हांवें हे दडूच सांगलां शी इज अ गुड गर्ल. बट हे घडये म्हज्या आनी म्हज्याच वैयक्तीक आनी काळजा गुंडाळेच्या रिलायबल सोर्सांतावन केवळ 2 शीदा आनी सत खबरो मात्र तुमकां हांव दिवंक शकता. पयली गजाल, मिकल म्हज्या मोगार पडल्या वा ना म्हाका कळीत ना. पूण देव म्हज्या मोगार पडला तें खरें.
दुसरी गजाल, गोलियाथ द फिलिस्टाईन इज नो मोर. देवाचे दयेन ताची तकली हांवेंच कापल्या आणि ताचेच तालवारीन हांवें ती तोपल्या. ती तकली आता तुमचे समोर हाडल्या. ताची कूड कोल्यांनी मस्तूंक सोडल्या आणि इस्रायेलान फिलिस्तेगरांचेर जीक जोडल्या. ताच्या की जोगत्या उतरांनी सांगचे तर इस्रायेलाक देवान जीक फावो केल्या. पळयला रिचर्ड तुकाश रिचर्ड फ्रॉम कॅनरा कम्युनिकेशन. ही इतली संतोशाची प्रमुख गजाल सोड न्हू. आमी तुज्या पर्सनल लायफाचेर कसली गजालीचेर उलोवन उजो असले. आमकां मोटवेन तूं कशी जीक जोडली म्हूण त्या विशयान सांगसी की वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम द हॉर्सस माउथ. हो रिची माम, ती काणी भोव लांब आसा. मोटव्यान सांगची तर ते दीस हांव हरशींच्या परीस बकऱ्यांक सर येतालो. पाचवे तण आसा खंयसर सोमी मोजो वंठायता. थंयसर शांत प्रशांत उदक आसा. खंयसर विशेव दिता तो म्हाका. थंयसर मोजो गवळी सोमी मोजो गवळी. काय ना म्हाका मोजो गवळी सोमी मोजो गवळी. काय ना म्हाका उणे. शेळयानो गाया मेमे. शेळयानो गाया मेमे. दावीद, तुका तुझ्या बापाय जेस्सेन आपोंक धाडला. तुर्त कर, सक्कट तुका राखतात. न्यायकर्त सामवेल तुझीच वाट पळून रावला. वेगी ये. तामशे कुडीचो सोबीत दोळ्यांचो सुंदर रूपाचो कर अभिषेक हाका होच तो. हांगाय तरणाट्या, हांव तुका राय जावन मागता. ये देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, देव बासावण्यांचो, देव बेसावांचो, देव आपले परजेक पावंचो. कष्ट न सोलवून इजिप्त गांवांत इस्रायल परजा गेले विरण कष्टन करगोन सोसून इजा. पावले तांची बोब देवाक पळयले ताणे महत्कार्यां केली परजेक दिले सुटकेचेन येणे. मोयजेन तांबडो दर्यो उतरावन भायर काडले परजेक. जोशवेन फुडाकार घेवन पायले बसायल्ल्या गांवाक. नीती करत नेमले तुवें लोकांक राखूंक. म्हाका संवेलीक तुका आयकूंक तुजींच उतरां उलोवंक. राय मागलो ताणी राय दिलोय तुवें सर्वेस्परा देवा. आता ह्या तरणाट्याक राय करन माक दाखय तुजीच दया.
आत्मो तुजो देवो सर्वेस्परा ह्या तरणाट्याचेर सदांच ताचे सोवे रावो सदांकाळ जिणे सरासर. जुदाच्या सोको आणि आजे कामोदे आम्ही तंबू मारला ते पळून हे भिवकुरे इस्रायलीत पळे याला फालक्यांत तंबू मान रावल्यात ताणी सैन जमो केला. पूण तांचे लागीं आसो म्हळ्यार तांचो राई साऊल मात्र तोय हे पोटी आमचे लागीं झुजून वयर पडाना. तांचो समसाव जाला खतम आनी साऊल हांव चिंता जाला जखम. आनी आमचे लागीं आसा आमचो हिरो द वन एंड ओनली गोलियात. द वन एंड ओनली द वन एंड ओनली द वन एंड ओनली द वन एंड ओनली गोलियात. तांचे लागीं कोण आसा तांचे लागीं कोण आसा कोणी ना कोणी ना. तुजी तलवार उखलूंक एकलो जाय तुजी बली उखलूंक दोग जाण जाय. तूं पराक्रमी गतासो गोलियात तूं पराक्रमी गतासो गोलियात. अरे ओ इस्रायलितानो हांव फिलिस्ती वन अँड ओनली गोलियात. तुम्ही पुरा नाका तुम्ही सगळे गुज्जाक बर्शेक. तुमचे पैकी पोणोस सोडया कोणी गुज्जो असल्यारी वडणे एकलो येऊ एकी एक आदमी बस. लेट हिम फाइट विथ मी वन ऑन वन. गोलियात वर्सेस गोळी बजे. गोलियात वर्सेस एनीबडी. येऊन मुझेकडे झुजू. तो जिंकल्यार आम्ही तुमचे सेवक हांव जिंकल्यार तुम्ही मुझे सेवक. एनीबडी कम ऑन नोबडी. हांव फिलिस्ती वन अँड ओनली गोलियात. तुम्ही पुरा नाका तुमचे पैकी कोणी एकलो येऊन मुझेकडे झुजू. तो जिंकल्यार आम्ही तुमचे सेवक हांव जिंकल्यार तुम्ही मुझे सेवक. एनीबडी कम ऑन नोबडी. फाटल्या 40 दिसां जावन सकाळी आणि सांजे हांगासर रावून हांव तुमकां चॅलेंज दिवन तसा एकलोय ना रे चेडो पूत. पूत केला रे तुम्ही तांक असल्यार मुझे लागी देवा रे झुजाक. हालेलुया 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 हालेलुया. ऐकले मुठा फिलिस्तियाक हे फिलिस्तियागार आमच्या मासांतलो कांटो जाल्यात. ते इस्रायलाक एक निरंतर मायग्रेन तकलीफाडावोर जाल्यात. असलो हकमान आम्ही हे दोळ सोसलो ना. आम्ही निजायकी तांचे समोर पोट्टू नारला परी जाल्या. गॅस नसलेल्या सोडा परी जाल्या. येद्या इस्रायलांत दुंबो असलेलो एकलो तरणाटो ना जालो. कसले विपर्यास.
शेमणस रिअली शेमणस या फिलिस्तियाचे तोंड दांपयतलो कोणी आमच्या मध्ये आसा ना या याला फालक्यान कोणी एकलो एलिजिबल तरणाटो आसा ना कोणी हे सोसूंक जाय असलेल्या मालदिसांव जांकुळची आणि विकोंगची ताची जीब टापची ताची तकली ताचे कुडी तावन मेकळी करची तांक कोणाकी आसा ना हू कॅन डेअर टेल मी हू कॅन डेअर फाटल्या 40 दिसांत हांव तो सर्वेस्पराचे फौजेक हंगचिता हिंडचिता हक मांडिता आणि आमी हालेलुया 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 आमी झुजोंक जाय मोजो गवळी सोमी मोजो गवळी काय ना म्हाका उणे बाबान तुमकां हे उंडे आनी खाण दिवन तुमचेशी तुमची खबर काडूंक धाडले तो तुमचे विशीं कंतिश्ट आसा तू कित्याक हांगा आयलोय रे झुजाची सोबाय पळोवंक आयल्लोय रे बकऱ्यांक कोण पळयता रे चल चल जल्दी घर जा रे त्या समोलीन तुका राय मागलो म्हणून तू ये दोसो जेस्सेसो मुट्टो आता वड का जुबरी करताय वस वस घर वस तो जिंकल्यार आम्ही तुमचे सेवाक हांव जिंकल्यार तुम्ही मुझे सेवाक एनीबडी कम ऑन नोबडी दुश्मना उजिरे कर तुझे तुवे म्हाका तयार केला एनीबडी कम ऑन नोबडी दट्टो हांव येता हांव झुजता जिवंत देवाच्या फौजा विरोध उलयल्याची तकलीच कापता प्लीज दट्टू प्लीज हांव येता खंय पिकनिकाक तो येता खंय वस घरा वस वसो न्हू जेस्सेच्या उस्क्यार बस ओय गी म्हणटा हांव वेग्गी वसो न्हू बकरे खंय पावले पळय धावीत वेता खंय गोली येता लागीं किते जेस्सेसो धाकटुलो दाविदून गोली आता लागी झुजोंक वेता तो भुरगो ल्हान या गोली आता ताका गिळूंक आसा हे येत्तनो मामारा येत्तनो कोगिले जावंक आसा तरणाट्याचे हुरूप जावेत भविष्या ताणे खेळ म्हूण चिंतला हे जीवघातक सरी 100%. Anybody? Come on. Nobody? Shame. राया एकलो तर नाटो आपूण वेता आणि झुजता आणि त्या फिलिस्तीगराक लागाड काढता म्हणता अपया ताका हांगा राया जिवंत देव आमचे सोवे आसा तुझ्या सेवकाक दया करून एक अवकाश दी जिवंत देवाचे फौजे विरोध उलयल्ल्या ताची तकली कापून हांव तुजे समोर दवरता ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवांच्या आणि अस्वेलांच्या दावलेंतलो वाटायला तोच सर्वेस्पर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटायतलो तरणाट्या वच सर्वेस्पर तुझे सवय आसा ताका जोजाचे मोस्तायके नेसया तरणाट्या धर मुझीस तलवार
घालून म्हाका सोलोंकी जायना हे म्हाका नाका हांव सर्वेस्पराचेर फात्योन वेता इस्रायलान जुजारी नाही जोकर दडला दांडो नाही जळारीचे बॅट आडीचे असले रे चिटक चिटक करूंक एक दांडो घेऊन मुजेशी येऊन हांव एक सुणे मुझ्या देवा दागोनाच्या नावानं शिरप तुका हांगा ये तुझे मोस आकाशाच्या सुकण्याक आणि रानवाट मनजातीक दिता ये तुझे लागीं तलवार आसा बली आसा आनी बर्ची आसा पूण आज इस्रायलाक एक देव आसा म्हण पृथ्वीक कळटलें सर्वेस्पर तलवारीन आनी बल्यान जैत दिना म्हण हांगा एकठांय जाल्ल्या सर्वांक कळटलें David, son of Jesse of Bethlehem. Well done, my son. You are a true warrior. हिस्स ती काणी नाही एका गोवळ्याची बगार देवाच्या हाताची नाही तलवारीची बगार एके गोफिणीची आणि एका ल्हान फातराची Okay. Edwina from Adventure TV. रिअली ग्रेट दावीद रिअली ग्रेट तुका आमचे अभिनंदन आम्ही सक्कट सवालां तुकाच केली गोलियाता लागीं एक सवाल करूया अनएक्सपेक्टेड डिफीट तुझी ही चिंतूंक नासलेली सलवणी कितें म्हणटाय गोलियात तुम्ही मुजे विशीं आधी जायते बरें सांगला तुम्ही सडावत मुजेस पार्टीन आसचे आज तो जिंकला देखून दाविदाच्या पार्टीन गेल्यात तुम्ही बेगीनच मुजे पार्टीन येतल्यात तुमका मुजे पार्टीन हाडचे कशें म्हणून म्हाका सारकें कळीत आसा पूण आज एक रिक्वेस्ट गोलियात मेला म्हणून मात्र सांगा नाकात दिस फिलिस्ती विल कम बॅक Last question. Please note. Listen to the last question. No. Shall it from Bullet News. नितिकर सामुएल डू यू वॉन्ट टू से समथिंग तुझी उतर आमका भारी मोलादीक Yes. Samuel wants to say something very important. बोलय सर्वेस्परा ऐकता तुझो चाकर आता चेत देऊन ऐका दावीद जिंकला गोलियात हारला पवित्र पुस्तकांत दावीद पण वरला गोलियात पण चढला आईच्या या संसारांत
दावीद गोलियात अजून झुजतात दिस आणि रात गोफीन जिंकता तलवार भाली हारता सगळ्यांतल्यान फिलिस्तिनांची मोडी ल्हान गवळी जिंकता व्हड झुजारी मरता सर्वेस्पर आसतना संगी लणांचेर चलता व्हडांचें झुज रशिया युक्रेन Multinationals, small businesses, majority, minority, upper caste, lower caste. लणांचेर चलता व्हडांचें झुज सगळ्यांतल्यान झुजाचींच मोडां किरकोळ्यांचो ताळो दमून चलता जुलम स्त्रियो, सलियो, सिस्टर रानी मरिया. फादर स्टॅन स्वामी रहित अल्पसंख्याक दुबळो लणांचेर चलता व्हडांचें झुज सगळ्यांतल्यान झुजाचींच मोडां किरकोळ्यांचो ताळो दमून चलता जुलम निती खातीर सता खातीर तोडींच बोडां तुझ्या भितरल्या गोलियाथाक गोफिनींत फातराई तुझ्या भितरल्या गोलियाथाक गोफिनींत फातराई तुझ्या भितरल्या दाविदाचे मिसांव वर्ते चत्राई ओजे कोप भरून पोता ओजे कोप भरून पोता माझ्या दुस्माना हुजिरे कर तुझे मान तुवे म्हाका तयार केला Anybody? Nobody? Everybody, come on, clap. Yes. दावीद आणि गोलियत म्हणलो नाटकुळो सादर केल्ल्या विजयी पिरगजेच्या सर्व कलाकारांक तांकां आदार दिल्ल्या संगी रावलेल्या विगार बाप फादर जे.बी. सल्डाना सहाय्यक विगार पिरगज गवळीक परिशद आनी येद्या व्हडा संख्यान हांगासर अभिनय केल्ल्या सर्वांक तुमकां अभिनंदन पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमी बायबल वाचता आनी हे खंडीत जावन आमी वाचलां पूण आज आमी पळयल्लें नटन केल्लें आमी भुरग्यांक शिकयतना कितें आमी करून दाखयता तें तांच्या मोतींत उरता. हें थोडो काळ आमच्या मोतीन खंडीत जावन उरतलें. कुळूर पिरगज घरानो किर्तनां गावंक तुमकां हो अवकाश. उर्वा फिरगजेच्या कलाकारांनी काना शहरांतलें लग्न प्रदर्शीत करच्याक आयती रावचें. 50 आणि 1 कीर्तन हे रुदानाचें कीर्तन पातकांच्या बोगसण्या खातीर करचें प्रार्थन. हाचो सन्निवेश दाविद्रायान बेतशेबा लागीं व्यभिचार केल्या उपरांत नातान प्रावधी ताका मेळोंक गेलो तेन्ना तो आपलें फातक वळखलो म्हणलें कीर्तन. हें कीर्तन पाश्चाताप उसारचें अदीक उत्तम कीर्तन. फाताक रडतल्याक देव आमचो बाप वेचीक पुताच्या बापाय परी बक्षिता म्हणलें सत बांदूंक आदार दिता. ह्या कीर्तना वेळी दोळ्यांची दिश्ट नतरल्यान पासत मागया. जल्मात आवन दोळ्यांची निश्ट नासता. हो संवसार पळोवंक साध्य जायनासता. काळोखांत आसा तांकां बऱ्या मनाच्या मनशांद्वारे तांचो उजवाड तूं जा म्हूण आमी मागता.
20 कीर्तन. हे कीर्तन रुदानाचे कीर्तन. देवान हेर देशांक खाली करून इस्रायल देश रचलो. पूण आतां हेर राज इस्रायलाक भायर धाडून देवाचे पवित्र काम नाश करतात. तरी इस्रायल लोकांची ही परिस्थिती पळोवन तांचो देव ओगे आसा. ह्या तांच्या आटाविट्या आनी दुखां वेळार कीर्तनकार तांच्या आदाराक ये म्हूण मागता आनी तांणी ताचेर बरवसो सांडूंक ना म्हूण दाखयता. ह्या कीर्तना वेळी दोळ्यांची पिडेंत कश्टांच्या पासून मागया. हो सोबीत संवसार तुवें रचलाय आनी हो पळोवंक असाध्य जालेल्यांक तशें विविध कारणांक लागून दीस झगडयलेल्यांक तूंच तांचो उसवाड सा म्हूण मागता हांव.
अर्थबरीत रितीन किर्तनां गावन देवा थंय आमकां उबारलेल्या कुळूर फिरगजकारांक तशें तरबेती केल्ल्या विगार बाप विजय विक्टर लोबो फादर अरुण तशेंच बोरेंकन गायलेल्या कोयार पंगडाक उल्हास आनी धन्यवाद. काजाराक यागी ह्या लग्नाक यागी इतल्या फिरगजकारांक एकल्यान आपोवंक बारीक कश्टांचें पूण आमकां हांगासर उर्वागारांनी आपयलां काना शारांतल्या लग्नांत वांटो घेवच्याक. कित्याक गोत्ता सागी थंय जेजू येता देखून ही वेदी आयती आसा हांगासर उर्वा फिरगजकारांक नाटकुळो काना शारांतलें लग्न कसे साव मायेची उपरांत निमाणे तन्नीर बावी फिरगजकारांनी किर्तनां सादर करच्याक आयती रावचें. कसे साव मायेची फिरगज उर्वा सादर करता नटकुळो काना शहरांतले लग्न. या नटकुळ्याचे पात्र परिचय बरयणार बाब सिरिल लोबो, आत्मिक डिरेक्टर बाब बेंजामिन पिंटो, निर्देशक बाब प्लॅन्सन पिंटो, सहनिर्देशक आणि निर्मापक लॉयड लोबो, गीत रचन बाब ऑल्विन सिक्वेरा, ताळो लॅनविन लोबो, लॉयड लोबो, केविन मार्टिस, आयवन डिसिल्वा, बाब प्लॅन्सन आणि अनिथा डिसोजा. वेदी सजवणी विल्सन सिक्वेरा, रोशन डिसोजा आणि कीर्ती लसरादो. नृत्य सॅन्सिया, अलोमा, सानिया, जेन आणि क्रिश्मा. पात्रधारी केविन मार्टिस, रेनिटा लसरादो, लॉयड लोबो, शीला डिसिल्वा, सिडनी सार्तो, आयवन डिसिल्वा, लूसी डिसोजा, फे लोबो, रीना सिक्वेरा, फेल्सी अल्वारेस, वायलेट रेगो, निर्मला नजरेत, नेल्सन नरोना, सोनिया मस्करेनस, लॅन्सी डिसोजा, जोसेफ गोन्साल्वस, वॉल्टर मेनेझस, जॉन लोबो, अनिता डिसोजा, अरुण डिसोजा, अनुप मस्करेनस, मॅक्सिम कॅस्टेलिनो, रीवन डिसोजा, प्रकाश गोम्स, संतोष अंद्रादे, शाइनल पिंटो, कॅरन लसरादो, गॉर्डन सार्तो, जोशवा फर्नांडिस आणि साशा डिसिल्वा. जुवांचो वांजेल कुर्तासो वांजेल हर एका गडिता फाटल्यान एक गुंडायसो अर्थ आणि गुर्त आसा. देखून या वांजेलाक गिदासो वा गरुडासो संकेत आसा. जुवांच्या वांजेलाच्या पयल्या अध्यायांत 3 पावटी दुसऱ्या दिसा म्हणून 3 गडितां आरंभ जातात आणि दुसरो अध्याय काना शहरांतले लग्न 2 दिसा उपरांत म्हणून आरंभ जाता म्हणजे तिसऱ्या दिसा म्हणून अर्थ. काना शहरांतले लग्न या गडिता भितर जायतो गुंडायेचो अर्थ आटापून आसा. तुमकां हो गुंडायेचो अर्थ प्रस्तुत करूंक आमी प्रयत्न करतले. आतां तुमचे मुखार काना शहरांतले लग्न. आमच्या काना शहरांत व्हरतो संभ्रम उठला. एका तरणाट्या सोरो सुखासर आसा. वाड्या घरांक आमकां आपोवणी ते मेळना. ल्हाना व्हडा आमी वचून कांय सांगया. आमच्या काना शहरांत व्हरतो संभ्रम उठला. एका तरणाट्या सोरो सुखासर आसा. वाड्या घरांक आमकां आपोवणी ते मेळना. ल्हाना व्हडा आमी वचून कांय सांगया. नतनाएल तू काना शेतांतल्या त्या कोनशांतल्या अंजुरा रोका पोंदा बसून धर्मशास्त्र वाचून आसलोय म्हूण
त्या नजरेताच्या जेजूक कशें कळले सायबा? तोच एक मिस्तेर सायबा. तुवें तो मेस्सिया म्हणटा ना म्हाका पातयेवंक जावना म्हणटा. मेस्सिया विशयांत इजायेन सांगलें तुवें वाचूंक नाये. दळबाराचो सर्वेस्पर ह्या पर्वताचेर सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण करतलो. सरबेच्या मासाचें आनी परन्या दाकासोरांचें जेवण तो आमकां दितलो. मेस्सिया म्हळ्यार तसलो काळ. पूण हाका पळयतना म्हाका दाकासोरो आनी सरबेच्या मासाचें जेवण दिवचे वेळी कांय दिसना. नतानाएल, तुका हांव बरो वळखता सायबा. धर्मशास्त्रांतले असले खावचे पियोवचे सक्कड तुका पयले उडासाक येवचे. तोच मेसाया सायबा, म्हाका दुबाव ना. हाळे फिलिपा, बाप्पू आयलो. देव बरो दीस दिवं बाप्पू. फिलिपा, चिलान कितें उस्तेताय रे? हो बाप्पू, कसो आसाय? काजाराची तयाराय कशी चलता? आमची कुमोक काय जाय आसली गी? हांव म्हज्या भयणीक मेरीक मेळोंक नाजरेताक गेल्लो. 7 मैलां सोलोन पुरो जालें. मेरी आयल्यार म्हजें वजें इल्लें हळू जाता. फाल्यां येता म्हणाली. आमी मुखार सरया. ऐका, फाल्यां म्हाका खाना शारांतल्या मावशेगेर काजाराक वचूंक आसा. तुमी थोडो वेळ विशेव घेया. मुखल्या हफ्त्यांत मेळया. आम्ही थंय वचून गमत करणं घेताले. जेजू एकलोच येता. थॉमस कालंगई. जेजू, तुका आपोवणें आसा तर आमकां आपयल्या बरेशें. आमी येता. हा जायत. येया. आतां म्हाका आपयल्ले कडेन तुमी येतात खरें. फुडें हांवें धाडिल्ले कडेन वचूंक आसा. कळ्ळें मू थॉमासा? काजाराच्या घरा हलटार खाया आनी पियेया. मावशी इल्ली दुबळी. जेजू, जाकोब पोरतावन दिसाना पयस गेला. जाकोब नवऱ्याचो सैरो न्हय, तो फोरुस गेला. या, आमी या. आमच्या कान शहरांत व्हरतो संभ्रम उठला. एका तरणाट्याचो रोस काजार आसा. वाड्या घरांक आमकां आपोवणी ते मेळना. ल्हाना व्हडा आमी वचूंक कांय सांगया. नासरेत तावन माम मामी येता. आब माय भुरग्यांक नात्रा घेवन येता. कफरनावात तावन दैज्यांक कोवळीक आसा. वशें बांदून कार्ये सुदारसूंक आसा. येया सैरी मोगाची होळी मोनाची. तोरणां बांदून शृंगाराव्या सोबीत माटवाची. ओव्यो वेस बेसांग देवून रिवाजी पालची. बेणांना धर्मास नासून संभ्रम पासाची. येया सैरी मोगाची होळी मोनाची. तोरणां बांदून शृंगाराव्या सोबीत माटवाची. ओव्यो वेस बेसांग देवून रिवाजी पालची. बेणांना धर्मास नासून संभ्रम पासाची. मावशी मोरी सगळे सांभाळ व्हरता. जबाबदारी व्हड तिच्या माथ्यार घाल्या. जेजू आनी ताजे 12 येवून
आजरा माटवांत आज उजवाडी फांकला मार्क मामाक दाखव वाईन वांडूंक आसा आज सर्वांची नदर ताचेर आसा वाईन पिवन कुशल जाल्यांत आमची मोना घुमटा नाद आतां आरंभ जाला येया सैरी मोगाची होळी मोनाची तोरणा बांधून शृंगारव्या सोबीत माटवाची ओवियो वेस बसावून दिवून रिवाजी पाळची बेंडाना दागनास नासून संभ्रम पसारची येया सैरी मोगाची होळी मोनाची तोरणा बांधून शृंगारव्या सोबीत माटवाची ओवियो वेस बसावून दिवून रिवाजी पाळची बेंडाना दागनास नासून संभ्रम पसारची ममा कसं असाय घट्ट जेव लजे नका कर बऱ्या आणि तू जेवण भरती करनाड वायनी हाड तात देवा तुका हांवें कितले पावटी सांगचे दाका रोस पावाना म्हूण आज आयलेल्यांक सुद्दां करोस ना तर फाल्यां कितें करचें जेवण उणें पडल्यारी रांदयेत आत्तांचे आतां दाका रोस करूंक जाता वे चे जेजू ल्हान आसतना मातयेंत खेळटलो आनी मातयेंत एक सुकणी करून ताका जीव दिल्लो हांवें पळयला पाक्यार तावन पडून मेल्ल्या सेजारच्या भुरग्याक जिवंत केल्ल्या हाका काय अजाप करूंक जावचें नांगी मिसांव मिसांव म्हूण आतांच घरा येना हांवें विसान अजाप करीत तर लोक ताची पाट धरीत आनी तो म्हजे तो पयसच जायत अजाप केल्यारी ताका कांय सूख ना तो फामाद जाल्लेंच हेरांक जिवेशी मारलेल्या परी हाकाय खंडीत मारतीत नाका बा ह्या परिस्थितींत विधव जावन आसलेल्या म्हाका एकलोसो आदार ताका होगडावंक म्हाका नाका हांवें येदोळताचे लागीं कितेंच विचारलेलें ना मोरये तू कितली स्वार्थी जेजूक संवसाराक तुजे मुखांत्र आनी तुजे ताबेन दिल्ले मात्र तो तुजो न्ही ताका ह्या संवसारी धाडिल्ले देवाचें राज स्थापन करूंक ताका तो अडकळ घालतायगी तुका तुजो फुडार पयलेंगी ह्या कुटुंबाची मर्याद पयलें जेजू तांचे लागीं वायन ना बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना म्हणजे इतले वेगीन तूं म्हाका कुर्साक तयार करताय गी पुता तुज्या जिवांत तरणाटपण भरून आसतना देवाचें काम आरंभ कर म्हातारो जाताना न्ही ह्या घडयेंत तूं म्हजो पूत मात्र न्ही उगडास्तवर ही म्हजी आशा आनी निमाणें उतर तो तुमकां कितें सांगता तें करा सामड्या चिलांनी नाका सुद्दाचाराचे मांडे थंय आसात न्ही तांतूं कांट भर उदक भरा ते सो मांडे पाय धुवंक वापरचे न्ही साताक एक उणो आसा म्हळ्यार तुमची असंपूर्ण विधी विधानां हांव संपूर्ण करूंक आयला म्हूण अर्थ आतां उदक भरा
हांतले थोडे वर्ण जेवणाच्या कारभाऱ्याक दिया. ये कार्याच्या यजमान्या इतलो अपुट्टू वायन येदोळ पर्यंत पुंजोन दवरन सुमार असो आमकां पिवंक दिलोय गे सायबा. वायन म्हळ्यार हो असलो वायन हांवें जल्मांत पिवंक ना. माफ कर दुनिया, तुवें कितें केलें म्हाका एक मिस्तेरस. हाऊस नवो वायन आणि हो सेवलेल्याक पोरनो रुसाना. ह्या मांड्याच्या उदकान दुल्यार मुनीस नितळ जायना. हांवें दुल्यार आणि हांवें दिवचें पियेल्यार मुनीस नितळ जातलो. कोणाकी कितेंच सांगनाका. लाजरस, तुवें कानाशरांतल्या लग्ना विशीं वाचलाय मू? तातूंत वायन उणो पडलेलो आनी अजाप केल्ले प्रमुख विशय गी वा हेर खंयचोय दुसरो तुका जळकता? जुआंव, म्हाका ह्या काजारांत होरेत दिसता होकाल ना. पवित्र पुस्तकांत जेजू जायते पोटी आपणाक होरेताक सरी करता आनी स्नानीक जुआंव म्हणटा पवित्र सभा ताची होकाल आनी तो होरेत. उगडापण ग्रंथांती शेडयेच्या लग्ना उत्सवा विशीं उल्लेख आसा. आमी केवल काना शहराक सीमित केल्यार पावना. वय, आयिल्ल्या ओळ्यांक फावो तो दाखोवान दिवची जबाबदारी होरेताची. ती जबाबदारी जेजून घेतली म्हळ्यार तोच होरेत. आनी त्या होरेताच्या जेवणांत आमी हरेक आयतारा भाग घेता म्हणले चिंतापी आसा. हे अजाप आनी जेजूच्या जिवनपणाक कांयपणी संबंध आसा जशें म्हाका भोगता. हे घडीत तिसऱ्या दिसा आनी जेजूचें जिवनपण तिसऱ्या दिसा जाल्लें आनी जिवनपणा उपरांत वायन उणो पडले परी शिसांच्या भावार्थांत उणेपण दिसून आयलें आनी मोरयेन तांकां सांगता दवरून उणेपण निवारलें. सारके सांगले लाजर. काना शरांतल्या काजारसो गुंडायचो अर्थ जुआंक एकल्याक मात्र कळीत. आधुनीक काजारांनी कितेंच उणें ना. बगार जेजूक आनी मरयेक जागो आसलो तर कुटुंबां तुडतिनात आनी कुटुंबां जिवीत ह्या दुस्थितेक पावते ना. कितेंय जावं, काना शरांत आराम जाल्ले मरये मायेचे विनवणेचो पात्र संवसार सरा पर्यंत असोच उरतलो आनी जेजू तिची विनवणी निरंतर आयकतलो. दया करून तुम्ही सगळ्यांनी एक पावटी ग्रुप फोटोग्राफाचे काही भितर असल्याने येऊचे. भितर असली दया करून या. काना शारांत लग्न माटवाक गेल्ल्या तुमकां पाटी आपयता. कित्याक
तांणी देवाच्या उतराचें जेवण येदोळूसू वांटलां. सादर केल्ल्या उर्वा पिरगजेच्या सर्व कलाकारांक तांकां उत्तेजन दिल्ल्या पिरगज विगार बाप बेंजामीन पिंटोक देव बरें करूं म्हणटा. परताने आपली ताळयांच्या आवाजान तांकां अभिनंदन पाठोवयांगी. जेवणाक घराया तन्नीर बावी फिरगज घरानो फिरगज ल्हान तरी उर्बा दाराळ असून किर्तनां गावंक तुमी हांगासर आसात. फुडें सरचें आनी किर्तनाद्वारे देवाक वर्णोवचें. आयच्या दिसाचें निमाणें प्रदर्शन रुजाई फिरगज येतावन नाडकोळो संवसाराचें रसप. कीर्तन 70 परत हे आनी एक कीर्तन रुदान पंगडाक सेरवल्ले. एका दुबळ्या आनी दुस्मानातावन दंगसल्ल्याची सर्वेस्पराक बॉब हांतू आसा. कीर्तनगर नितिवंताच्या पंगडाक सेरवल्लो आसून आपल्या देवा कडेन पातयेणेन विनंती करता. ह्या कीर्तनाच्या गायना वेळी आमचे भलायकेची जतन घेवच्या सर्व वैजांचो आमी उगडास काडया. जायते फावटी तांची गरज आमकां पडल्या आनी फुडें आमकां पडटली. काकुळदरा बापा, तुज्या दैवीक आनी गूण करच्या सक्तीचे रूप जावन आसच्या वैजांनी तांणी करचो वावर तुका मानवल्लो जावं. तांच्या मारिफात पिडेस्तांक तूं गूण कर म्हणून मागता हांव.
80 आणि 6 हे वैयक्तीक रुदनाचें कीर्तन. ह्या कीर्तनान ताच्या आकांताच्या वेळार कीर्तनकार देवा लागीं मागणें करता. तो कश्टान सांपडला, बेजारायेन आसा. थोडे ताचो जीव सयत काडूंक सोदतात. ह्या ताच्या कश्टांच्या वेळार तो देवाक उलो मारता. ह्या ताच्या आकांताच्या वेळार तो देवा लागीं मागणें करता. तो देवा लागीं भावार्थान मागता. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं म्हजो देव, म्हजी दया कर. ह्या कीर्तना वेळी आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर्व युवा जाणांचो आमी उगडास काडया. तांचे खातीर एक घडी भर आमी मागया. भोव दयाळ बापा, आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जाणांनी आधुनीक संवसाराच्या आनी माध्यमांक वायट माध्यमांक वळख जायनासतना देवभ्रांतेन वाडून जबाबदारीचे जिवीत जिवंक तुजी जसाय लाभय म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा म्हज्या मागण्या काय, म्हजे विणवणेक कान दी. सर्वेस्परा म्हज्या मागण्या काय, म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या मागण्या कान दी. सर्वेस्परा म्हाका जाप दी. कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी. म्हाका राव, कित्याक हांव तुजो बर. तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुझ्या सेवकाक निवा. सर्वेस्परा म्हज्या मागण्या काय, म्हजे विणवणेक कान दी. तूं म्हजो देव, म्हजी दया कर सौम्या. कित्याक दीसभर हांव तुका उलो मारता. तुजे सेवकाचे काळीज संतोषान भर सौम्या. कित्याक तुका हांव म्हजे काळीज उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या मागण्या काय, म्हजे विणवणेक
कृत्यासारखी दुसरी खंयचीच ना सर्वेच पोरा मुझ्या मागण्या काय मुझे विणून एक कांदी सराशाये तुझी आराधना करतली सोम्या आणि तुझ्या नावाची महिमा गायतली कित्याक तू एकलोच नको विस्मिता तू करता तू एकलोच देव सर्वेश्वरा मुझ्या मागण्या काय मुझे विणून एक कांदी तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेश्वरा आणि विश्वासीपणान हांव ते वाटेर चलतलो तुझ्या नावाची भक्ती करू मुझ्या काळजाक शिकर सर्वेश्वरा मुझ्या मागण्या काय मुझे विणून एक कांदी सोम्या मुझ्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता सदांकाळ तुझ्या नावाची महिमा वर्णिता कित्याक मुझे थंय व्हरतो तुजो विश्वासी पातळांच्या गुणायेंतलो तुवें म्हाका निवारलो सर्वेश्वरा मुझ्या मागण्या काय मुझे विणून एक कांदी देवा गर्वी मनीस मुझे विरोध उठल्या जुलुमी मनशांचे बिरे
एक कांदे सर्वेश्वरा मुझ्या मागण्या गाय मुझे विनोद एक कांदे सर्वेश्वरा मुझ्या मागण्या गाय मुझे विनोद एक कांदे मुझे विनवणे कान दिल्ल्या देवा तुका अर्घ आणि होगळाप तन्निर्भावी फिरगजगारानो भोव बऱ्या रितीन तुम्ही किर्तनां गायलान आमची काळज मना देवा ते उबारूंक आदार दिल्ल्या तुमकां तशेंच तरबेत दिल्ल्या बाप लॉरेन्स डिसोजा फिरगजेचो विगार तुमकां आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांक हांव धन्यवाद पाठयतां आनी तुमकां सर्वांक भोव बऱ्या रितीन तुमी हांगासर बसून हें कार्य आदारशिलां सुदारशिलां तुमकां देव बरें करूं. आज इतल्या भोव सोंप्या रितीन कार्यनिर्वहण केलां सिस्टर शुभा तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारणांतर जावन रोजाय फिरगजेचो नाटकुळो हांगासर सादर जायना आमी तुमच्या लागीं विनंती करता सुदासून वरी जाय म्हणून. सिस्टर शुभा ही बेतानी मेळाची बेंदूरू कॉवेंताची वडील ना तिका देवान मस्त बरी देणी दिल्यांत ती आज हांगासर प्रदर्शीत जाल्यान आमच्या सर्वांच्या तर्फेन विजय फिरगजेचो विगार मानदीक बाप JB सल्डाना मंगळू देसीजीचो PRO ही उडासाची काणीक सिस्टराक दिवन तिका उपकारी म्हणून आमी दाखयता. थँक्यू सिस्टर शुभा फादर JB सल्डाना देव बरें करूं. देखून वसा नाकात एक घडी भर रावात. फाल्यांचे कार्यक्रम अशें आसा आमी पयलें वालेन्सिया फिरगजेचो स्किट बर्ते 5:30 फाल्यां कार्यक्रम प्रार्थना नृत्य सोबें सुरू जातलें आनी उपरांत वालेन्सियाचो स्किट ताचे उपरांत विजय फिरगजे तावन किर्तना ताचे उपरांत मिलार फिरगजेचो स्किट ताचे उपरांत उर्वा फिरगजे तावन किर्तना उपरांत जेप्पू फिरगजेचो स्किट उपरांत अशोक नगर तावन फिरगजे तावन किर्तना आनी उपरांत काश्या फिरगजेचो स्किट ही मांडावळ आमी नवी रद्द केल्या तुमी ती उडासान दवरची. आज ही कालचे बरीच वरवणी कर्ण मस्त वेळाचो त्याग श्रम आमकां दिला. मानादीक बाप फ्रांसीस रोड्रिगस आद्यपाडी फिरगजेचो विगार मिस्टर ऑल्विन नरोना बजपे फिरगस आनी मिसेस स्वप्ना क्रास्ता वामांजोरो तांकां आमच्या ताळयां सोबें आमी तांचो उपकार आठोवया. देव बरें करूं. उबे रावया. मरिये मायेच्या मनाक गीत गावन आयच्या दिसाचें कार्य आमी संपोवया. ह्या जाकांक हाचे उपरांत जेवणाक सेमिनरीच्या जेवणा सालाक आपोवणें आसा. मरिये क्रिस्ता माये तो आमचे माय सर्गे उलो मारता माये आमी तुजे भुरगे तू आमचे माय तू आमकां जाय तुजे सरशीन येता विघ्न अनवारान दुका दुका माय तुजो आदार मागता विघ्न अनवारान दुका दुका माय तुजो आदार मागता. मरिये क्रिस्ता माये तू आमचे माय सर्गे उलो मारता माये आमी तुजे भुरगे. समेस्तांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं. हांगासर पडद्यान मुखल्यान आनी फाटल्यान सहकार दिल्ल्या सर्व आमच्या वावराड्यांचो आनी हितचिंतकांचो दानींचो आनी तुमचो सर्वांचो आमी मनपूर्वक उपकार आठयता. फाल्यांच्या दिसाई अशेंच व्हडा संख्यान तुमी येवचें आनी कार्यक्रमाच्या आखरेक
बहुमान वितरणाचे कार्य आसतलें देखून काल आज आनी फाल्यां हांगासर प्रदर्शीत केल्ल्या नाटकुळ्यांच्या सकट फिरगजांनी येवन बहुमाना स्वीकार करी जाय म्हणून आमी विनंती करता. आयचे बरीच व्हडा संख्यान तुमी येयात आनी फाल्यांच्या कार्यक्रमांत तुमी भाग घेयात. समेस्तांक देव बरें करूं.